गोय राज्य मनीसबळ उदरगत महामंडळ खाला खाजगी क्षेत्रात एका वर्षाचे काम पुराय केले उपरांत रितीपदात जाहीर जातकीर ज्युनियर स्केल ऑफिसर वा कंप्युटर ऑपरेटर ह्या सारकिल्या सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळूं येता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। खाजगी क्षेत्रांतल्यान सरकारी महामंडळात वचपाची इत्सा आशिल्ले उमेदवारांक अर्ज करपाक शकता। जॉब फेरांत वांटेकार जावन तरणाटे सरकारी नोकरेचे दार उगडटात अशें वेर्णा आयोजीत केल्ल्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत हाज्या पयलीं सेक्युरिटी सर्विसीस आनी हाऊसकीपिंग सर्विसीस ह्यो दोन सर्विसीस खासा करून सगळे 100% भायले लोक करताले। भायले लोक म्हणटा आसतना हांव म्हणटालो नेपाळ आनी भुतानांतल्यान सुद्दां म्हणजे आउट ऑफ कंट्रींतल्यानूय लोक येताले, आउट ऑफ स्टेट सोड। पण कालांतरान आमी पळयलें की 2014तल्यान हें कॉर्पोरेशन आमी सुरू केल्या उपरांत आमी आमचे जे अंडर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा, कोण 10वी फेल आसतलो, 12वी फेल आसतलो, ह्या सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक सुरवात केली की हय ह्या जॉबाक जर डिग्निटी आनी सेक्युरिटी दिली आसत जाल्यार होय जॉब आमचे गोंयचे भुरगे करूं शकता। आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की हय आमचो जॉब हो सेफ आसा, आमचो जॉब हो सेक्युअर्ड आसा आनी ह्या जॉबात आमकां प्रमोशन आसा, त्याच बरोबर ह्या जॉबात आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबात आमचो फ्युचर आसा। चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉयन जावपाक लागली। बऱ्याचशा भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबात एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सुरवात केली। देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। रिसेंटली जाल्ल्या पुलीस सर्विसेन आमचे 40 सेक्युरिटी गार्ड हे ह्युमन रिसोर्सांतले पुलीस म्हणून जॉयन जाले थ्रू द रिजर्व कोटा। ह्युमन रिसोर्सांतलो जॉब हो तितकोच ESI आसतलो, PF आसतलो किंवा ताका 100% इन्क्रिमेंट दिवपी व जसो गव्हर्मेंटात इन्क्रिमेंट मेळटा, गव्हर्मेंटात जॉब मेळटा, त्याच धर्तीचेर ह्युमन रिसोर्सानूय मेळटा। आयच्या घडीक मोर दॅन 5000 भुरगे हे ह्युमन रिसोर्सात काम करता। ह्युमन रिसोर्सांतल्यान आमी अपॉइंटमेंट दिता, तुमी तेंची आमकां जे हा ह्युमन रिसोर्साक सॅलरी पेमेंट करा, आमी तांकां पेमेंट करता। आनी हातूंतल्यान आयज पयली बॅच म्हणजे ज्या निमित्तान तुमी हांगासर जे आयल्यात इट इज एप्रॉक्सिमेटली 6000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां। 3000च्या आसपास भुरगे आज हांगासर प्रेझेंट आसात। वेगवेगळे कडेन इंटरव्यूज सकाळच्यान सुरवात जाल्या। पयल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉइंटमेंटूय लेटर दितले। हाचो अर्थ उरलेल्या भुरग्यांक मेळची ना काय कितें? उरलेल्या भुरग्यांक मेळटले। उरलेल्या इंडस्ट्रीज कडेन ऑलरेडी उलोवपाक सुरवात केल्या, म्हणून तुमकां उरलेल्या सगळ्यांक परत इंटरव्यू घेवचे पडचे ना। जे भुरगे उरलेले आमच्या कडेन बायोडेटाज आसा तांकांच त्यांच्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे ज्या इंडस्ट्रीज जाय त्या प्रमाणे तितक्या भुरग्यांक कॉल करतले आनी तांचे इंटरव्यू जे आसा पळय न्ही इन लॉंग रन फुडल्या 10 दिसांक हे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या कंपनींनी घेतले। म्हणून फक्त 1300 जणांचे आज सिलेक्शन जालें आनी बाकीचे जावंक ना आसत जाल्यार कोणी अरे डिस्प्यूट जावचे न्ही। परत सांगता, तुमचो जॉब आमी तुमकां म्हणजे लोअर कॅटेगरीतले एमफार्म आनी हे वयले कॅटेगरीतले भुरगे जरी आमच्या कडल्यान जॉयन जाले आसत 6 म्हयन्या भितर जर तांकां बेटर सॅलरी दिवन कंपनी घेवन आपल्या कडेन फिक्स करपाक तयार आसत जाल्यार ऑप्शन इज ओपन। तुम्ही डायरेक्टली कंपनीनी त्यांचे जॉईन जावं येता, अदरवायज यू कॅन कंटिन्यू विथ द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन। आफ्टर द कंप्लिशन ऑफ द वन year इन द प्रायव्हेट सेक्टर इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आमच्या कडेन ज्या वेळार गव्हर्मेंटात जेन्ना आमी ज्युनियर स्केल ऑफिसर काडटले किंवा कॉम्प्युटर ऑपरेटर काडटले, वी आर डायरेक्टली म्हणजे रिज्युमिंग फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर, दोज हू आर इंटरेस्टेड टू कम फ्रॉम द प्रायव्हेट सेक्टर टू द गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन, हांच्या खातीर ही ऑपॉर्च्युनिटी खुली आसतली आनी डॅट अगेन ताका म्हणजे थंयसर येवपाची संदी जी आसा पळय न्ही ही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतली आनी फर्स्ट प्रिफरन्स विल बी गिवन दोज हू आर कंप्लिटींग द 1 year इन द प्रायव्हेट सेक्टर। हाका पयलो प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही त्या भुरग्यांक दिलो वयतलो। आयच्या घडीक तुम्ही जेन्ना जॉईन हांगासर जाता तुमच्या खातीर गव्हर्मेंटातल्या जॉबाची बी ऑपॉर्च्युनिटी तितकीच ओपन जाता।